आनी लास्ट विशय जो आसा तो टुरिजमाचो. फाल्यां हें जे पवर्ड टुरिजमा कडेन गोंय वचपा लागलां ते खंय तरी पयस काडून क्लीन टुरिजम हाडपा खातीर तुमचे कडेन कितें रोडमॅप आसा काय इतली कितें भरसलां भितर कितें आतां काडप पाळा मुळां काडप कठीण? See, as far as tourism is concerned, the successive governments have only protected the interest of the starred hoteliers. The real benefits of tourism industry has not gone to the people, like taxi operators, shack owners, small hoteliers who are dependent on this industry. मागीर बायक रेंटाक दितात ते तांचो विचारूच केन्ना जावना. सो त्या गोंयकारांचो विचार करतले आनी दुसरें बीच सेफ्टी हॅज टू बी देर. ओके, हे म्हाका दिसता 5 विशय म्हत्वाचे आसा जे 5 जाणांची मतां आयकल्यात. दुसऱ्या राउंडा भितर हांव प्रत्येकाचे खातीर 5 प्रश्न आसा ते तांचे कॅन्डिडेटाचेर तांची पार्टी विशीं आसात आनी ताजे उपरांत वी आर ओपनिंग दीस डिबेट. परत तुमचे कडच्यान सुरू करता. एकच खासदार गोंयांतले जाणें हॅट्रीक केली सामकी नॉर्थ गोंया भितर आनी इट्स अ रिकॉर्ड थिंग and you are contesting for the 4th time and the biggest argument against you is तुमची फाटल्यान इतली एंटी इनकम्बन्सी आसा 15 वर्सांची की ती एंटी इनकम्बन्सी तुमकां ह्या खेपेक तारची ना. 15 वर्सांची एंटी इनकम्बन्सी आशिल्ली जाल्यार थर्ड टायम हॅट्रीक जावचीच नाशिल्ली म्हणजे 10 वर्सां काडून उडय. आतां 5 वर्सांची उलय आमी. 5 वर्सां एंटी इनकम्बन्सी म्हाका एकूय म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक साधारण असो प्रश्न आयला बाबा तुमी ज्यो कितें गोश्टी सांगिल्ल्यो त्यो केले ना म्हणून ह्या ते 10 वर्सांचे सोडून दियात तुमी, परंतु ह्या 5 वर्सांची सुद्दां एंटी इनकम्बन्सी अजिबात ना अशें म्हजें म्हणणें. यू आर कॉन्फिडंट दॅट यू आर टेकन केअर ऑफ इनकम्बन्सी फॅक्टर. यू आर टेकन केअर ऑफ इनकम्बन्सी फॅक्टर. ओके. दुसरो जो तुमचे आरोप जाता, खूब जाण विरोधक करता, काँग्रेस करतात की भाऊन लोकसभेत वचून कितें केलें, भाऊ आमकां केन्नाय दिसलोच ना, भाऊन गोंयचे खातीर प्रश्न विचारलेच ना, भाऊन कांय बरी अशी भाशणां ठोकलीच ना. ह्यो गोश्टी तोंडी सांगपाची न्ही. लोकसभेच्या हाजेर रेकॉर्डाचेर आसा कितले प्रश्न विचारले कितें. एक गोश्ट कशी काय मेन डिबेट जी आसा आमचे काँग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी इज अ मेन पार्टी. आमचो एक पद्दत आसा न्ही ज्यो एक डिबेट्स आयले कसले विशयाचेर जर बिलाचेर आयले जर जावं 1 वर मेळटा 1 वरांक आमचे जे फर्स्ट लायनीचे हे आसात पळय त्या 3 जाणांनी तो आमचो टायम सोंपता. लागून म्हणजे आमच्या सारक्या तांचे फाटले हेजेर आमकां केन्नाच संदी मेळना. आनी म्हणून प्रश्न आसतले 377 आसतले 0 वर आसतले हातूंतल्यान आमचे सगळे आमी भागोवचे पडटा, नाइलाजान भागोवचे पडटा. ही वस्तुस्थिती आसा तांची आनी म्हणून आनी ह्या त्या रिकॉर्डाचेर आसात. हांवें इट इज नॉट नॉन परफॉर्मन्स न्ही. बरें. तिसरे म्हणटात की जशे हांगा मुद्दे आयले सगळे की तुमकां पर्रीकर सरकाराचो फाटलो 2 वर्सांचो जो कार्यकाळ आसा दिस इज अ कायंड ऑफ अ रेफरंडम ऑन दॅट. सो तातूंतल्यान जे कांय प्रश्न निर्माण जाल्यात, कांय प्रश्न सोडयल्यात, कांय प्रश्न सोडोवपाक यश मेळ्ळें ना. हाजेर हें धरून मना धरूनय लोक मत मारतले. हो फॅक्टर तुमकां म्हत्वाचो दिसता? कितलो म्हत्वाचो दिसता? ना, फारसो म्हत्वाचो ना. लोक हांगसरली परिस्थिती जाणा, परिस्थिती समजून घेवन जे काही निर्णय घेतल्यात ते लोकांचे हित हे दोळ्या समोर घेवनूच घेतल्यात. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसना की तातूंतल्यान आमकां खंय तरी कमी जास्त हें जातलें. आमकां हे लोक आमच्या विरोधान वतले किंवा यू आर सेइंग दॅट इज नॉट अ बिग फॅक्टर फॉर यू. नो नो नो. लोकल गव्हर्नमेंट इज नॉट अ बिग फॅक्टर. यू आर कम्फर्टेबल. हांव अशें म्हणूंक शकत की लोकल गव्हर्नमेंटाचो परफॉर्मन्स फायद्याक पडटलो काय मातसो नुकसाणें जातलो. तो सांगपाक सोदतालो की उलटें अशें आसा की लोकल गव्हर्नमेंटान जो परफॉर्मन्स केला, जो आमचे जाहीरनामा जे काही आमी लोकां कडेन लोकांक सांगिल्ले ह्यो गोश्टी आमी करतले तातूंतल्यो 70% ह्यो आमी आज पुरो केल्ले आसा विदीन 2 इयर्स म्हणून तो प्लस जातलो. ओके. चवथो जो आसा तो यू टर्नाचो आरोप जाता गव्हर्नमेंटाचेर. खुबश्या गजालींचे यू टर्नाचो आरोप जाता. तुमी जेन्ना आतां लोकां म्हऱ्या मत मागपा वतात तेन्ना लोक तुमकां प्रश्न विचारना यू टर्नाचेर आनी ह्या यू टर्नाचेर लोकांच्या मनात एक नेगेटीव इम्पॅक्ट तयार जालो असो दिसना? हे सगळे कसले निर्णय जे आसात ते निर्णय सगळ्यांच्या हिताचे हे सगळे बॅलन्स करून सरकार करता. आनी म्हणून हांव एक ठामपणे सांगूं शकता आज जवळ जवळ एवरी डे म्हणजे 14 तारखेच्यान जवळ जवळ 7-8 दीस हांव सहज भोंवता. म्हाका एकूय असो तरेचो प्रश्न कोणेंय विचारला. ओके, बरें. लास्ट प्रश्न म्हजो बिफोर गोईंग ऑन टू नेक्स्ट कॅन्डिडेट्स. तुमकां दिसना की ह्या एकूण इलेक्शना भितर युअर पार्टी हॅज ओवर डिपेंडन्सी ऑन नरेंद्र मोदी फॅक्टर? ना, जंय इल्ले चड डिपेंडंट जाल्या. एक तर तो फावरात वतलो किंवा तो विरुद्ध वतलो, मदीं अशें कांय ना. ना, विरुद्ध वचपाचो प्रश्नच ना. प्रश्नच ना. कित्याक लागून ओवर डिपेंडन्सी फायद्याची ना. आमी ओवर डिपेंडंट ना. आमी स्वताचे म्हणजे आमी जे करतात लोकल सरकार आसा, खासदार म्हणून म्हजी कामां आसात. पूण नरेंद्र मोदी हो तातूंतलो वन फॅक्टर म्हणजे 1, 2, 3 लोकल सरकार
म्हजी कामां आणि नरेंद्र मोदी अशे तिनूय म्हणून हे शेअर जातात. इट इज नॉट ओव्हर डिपेंडन्सी, ओव्हर शॅडो जायना. अजिबात ना. श्रीपाद भाऊ नरेंद्र मोदीक लागून ओव्हर शॅडो जायना. ओके बरें. हांव नेक्स्ट वता काँग्रेसी कडेन. रवी भाग, अशी परिस्थिती आसा की काँग्रेसीचे माचयेचेर जर पळयलें जाल्यार उत्तरेचे सुद्दां सगळे आमदार येनात. तुमगे कांय तिकीट उत्सूक आशिल्ले लिडर येनात. अशी परिस्थिती भितर ही जे सगळे खतखते जालां आनी वेल्यान तुमची जाल्यार लेट डिक्लेरेशन, म्हाका दिसता भाऊ थर्ड रावंड करतात आनी तुमचो फर्स्ट रावंड स्टार्ट जाला. इतली लेट धांवपाक स्टार्ट करून तुमी पावतले भाऊच्या पयलीं? जे आयज कितें आसा, आमदार जे आसात किंवा आमचे उमेदवार जे फाटीं हरलेले ते आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते आनी त्याच बरोबर गोंयचे नॉर्थ गोंयचे लोक जे आसात हे म्हाका प्रत्येक दिसा फोन करतात ते आमी कामां लागले. जेन्ना म्हाजी आमदार नाल्यार तुमकां आमदार सगळे आसा सगळे आसा. बाबूश मनसरात आसा, बाबूश मनसर आसा, तेजी बायल महिला जी आसा मागीर आमची जेनिफर आसा, आमचे राणे आसा, प्रताप सिंग राणे आमचे ओपिनियन लिडर, आमचो विश्वजीत आसा, मडकयकर आसा, रमाकांत खलप आसा, रमाकांत खलप आसतलो, देशप्रभू आसा, देशप्रभू आसा. काल सुद्दां मिटिंग येयलो, काल सुद्दां आसा. म्हणजे युनायटेड सगळे युनायटेड आयिल्ले आसा. आनी हांव पळयता फर्स्ट टायम इतले युनायटेड आमचे कडेन सगळे आयिल्ल्याक आनी एक उमेदीन काम करतले आनी उमेदीन कामां लागले म्हणजे तांकां सांगपा नाका. आनी प्रत्येक जो इवन जो उमेदवार हरलेलो फाटल्या वेळार तो आज एकदम वयर येवन आसा. केन्ना काय लोक आतां पळयता की इलेक्शन केन्ना जातली आनी आमी हें करतले, वोट दितले म्हणजे लोक रावल्यात म्हणजे ते उमेदवार सुद्दां बरे आसा. तुमची पक्षाची दुसरो प्रश्न म्हणटा ती एक प्रतिमा सध्या वता ती मागीर सावथाक जावं किंवा नॉर्थाक जावं कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतकीर खंय तरी बंड करता, कोण बंड करपाची धमकी दिता, कॅन्डिडेट कॅन्सल कर म्हणटा, फाटीं घे म्हणटा. स्वता तुमची कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जालें आनी एक्चुअली ऑफिशियल लिस्ट येवपाक म्हाका दिसता 5 दीस गेले. हें जें इम्प्रेशन तुमी लोकां मुखार दवरतात तुमकां दिसना हें डॅमेज करतलें? म्हणजे पळय उमेदवार जाहीर करपाक कारण ते सगळे देशाचे जे 540 गोंया भितर जे इम्प्रेशन वता डॅमेज करचे नो पण करेक्ट पण ते डिसिजन घेवपी लोक जे आसा ते दिल्ली घेवचे पडटा. डिसिजन घेतकीर इनफायटिंग सुरू जालें, पार्टी डिसिजन घेतली आनी तेजे 18 तारखे डिक्लेअर केलें. डिसिजन घेतकीर इनफायटिंग सुरू जालें तें नॉर्थाक कांयच ना, नॉर्थाक कांय ना. म्हाजी थंय एक बसून कोण विरोध ना करूं ना आनी एनसीपी पासून आशिल्ले तेणी म्हाका सपोर्ट करता. सावथाच्या शिगम्याची धुळवट तुमकां भाटची ना. आज पासून शरद पवारांनी स्टेटमेंट केला रवी प्रमाणीकपणान काम करा. सो सावथाच्या शिगम्याची धुळवट तुमकां नॉर्थाक भाटची ना. ना कांयच इफेक्ट ना. दोनूय सीट येतले, दोनूय सीट येतले. बरें. चवथो तिसरो जावं तुमचेर हें आसा की यू आर व्हेरी ऑपॉर्च्युनिस्टीक. तुमी फोंड्या हरले, तुमी सारकी लोकसभेची ऑपॉर्च्युनिटी पळयली, बरें करून सारकी सगळी फिल्डिंग लायली आनी ती ऑपॉर्च्युनिटीचेर उडी घाली. सो दीस इज अ व्हेरी ऑपॉर्च्युनिस्टीक टिकेट. चुकीची कित्याक जेन्ना आमच्या पक्षान प्रत्येक जे कोण उमेदवार रावूंक शकता सोदतात जर नॉर्थ जावं सावथ तेंचे कडेन अर्ज मागले, हांवें अर्ज करूं ना. मागीर नॉर्थ आनी सावथ तेणीच नांव इन्क्लूड केलें. तिकीट मेळटा काँग्रेसी भितर. हांव दिल्ली सुद्दां वचूं ना, हांव फक्त हांगा आशिल्लें. म्हाजें कार्य जें आसा जे गोंयच्या ह्या गोंयच्या गोंया खातीर जावं म्हागेलें जर मुणकारां खातीर, कुळां खातीर जावं लॉ एंड ऑर्डर, महिला खातीर हें सगळें तेजें कार्य जें म्हागेलें आसा तें कार्य कोण तिकीट दिलें. बरें. चवथो आरोप आसा, हांवें मागूं नाशिल्ली. चवथो जी गजाल आसा ती म्हळ्यार तुमचो केंद्र सरकारांतलो जो परफॉर्मन्स आसा ताचेर म्हाजे म्हाका दिसता बाबूय ताजेर उलयतले. ती इतली सगळी घाण जाल्या की ती घाण घेवन तुमकां ऑलरेडी चिकलां दिवची पडलां आनी भरपूर चिकोला सायडीन. तशी काय ना. इतली स्कॅमां व्यक्ती मध्ये फरक. पार्टी करिना, व्यक्ती करता. व्यक्तीक मारताले, पार्टीक मारचे ना. लोक पळय आसा व्यक्ती मध्ये फरक आसा. व्यक्ती फरक आसा. जेन्ना आतां उमेदवार जर चेंज केले आनी उमेदवार दुसरे नवीन हाडले, बरे उमेदवार हाडले लोक विसरून वतले. जाल्यार बेंगलोरचो आमचो निलकाणी हय ते सारके आतां मनीस आयले तेंचे कांय तांक ना. अशें नवीन तर काय उमेदवार आयले जाल्यार ते येवं शकता आनी बरें सरकार दिवंक शकता. जो भावकांनी जाल्लो प्रश्न तोच तुमकां वेगळी देशाक गरज आहा ते सरकार. बरें. जो मोदी फॅक्टर आसा त्या डेफिनेटली त्या मोदी फॅक्टराचो एक इम्पॅक्ट आसा इलेक्टोरेटाचेर आनी तो इम्पॅक्ट कावंटर करपाक तुमचे कडेन उत्तर ना. तुमकां माल वचचो ना मोदीचो फॅक्टर. मोदी पळय आसा, मोदी लोकांनी सगळ्यांनी आतां जो आसा पयलीं एक तेगेले म्हणजे हवा क्रिएट केल्ली ती आतां हवा येयलेली आतां ते स्काय क्लियर म्हणजे मळब क्लियर जावपाक लागले आनी ते आतां मोदी आतां मळबां दिसना.
दिसना दिसतालो आतां ना काय ना आतां आतां दिसना. कमी जाले हय. कितें तेगेले ते आतां मळबाक रवी. शिळे आतां सगळे तरेचे आता मळबात रवी गोंया रवी गोंया रवी. आज सगळे आज दिसता ते आपलं तांकां दिसता बरें बरें आम आदमी पार्टी यू हॅव बिकम अ पार्टी फुल ऑफ थिएट्रिक्स. दर दिसाक एक ड्रामा, दर दिसाक एक स्टंट. वेरेज श्रीपाद भाऊ जावं आनी इवन काँग्रेसी रवी बाब जावं तांचे भितर एक कन्सिस्टन्सी आसा, एक पॉलिटिकल कन्सिस्टन्सी आसा, जी पॉलिटिकल कन्सिस्टन्सी आनी मॅच्युरिटी तुमचे भितर दिसना. मागीर लोकांनी कित्याक विश्वास दवरपाचो? आमकां दत्ताराम देसाय बरो दिसता, पण जर ओवरऑल जर पार्टीचें चित्र पळयलें तें मातशें स्टंटबाजी चड दिसता. ना तशें कांय ना. ते हे सगळे एक्टिविस्ट ह्या हातून भितर आयिल्ले आसात. त्यामुळे ऑर्थोडॉक्स जें तुमचें पॉलिटिक्स आसा, जें ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स म्हणून आसता, कल्चरल शॉक बसता तांकां, ताका आमी कांय करूं शकना. पूण ते थिएट्रिक्स न्ही, ते स्टंट न्ही, ते स्टंट न्ही. जस्ट अ शॉक वा शॉक स्टंट न्ही. हय आसूं येता, म्हणजे स्टंट तरी न्ही इतलें हांव सांगूं स्टंट तरी न्ही. शकता. बरें. दुसरो जो आरोप जाता की तुमकां सत्ता मेळ्ळी बट तुमी एकच गजाल दाखोवन दिली दॅट यू हॅव फेल्ड टू गव्हर्न, यू हॅव फेल्ड टू एडमिनिस्टर. अशी परिस्थितीक जेन्ना एक दिल्ली चलोवपाक जालें ना तेन्ना दिल्लीचो तख्त तुमकां कसो काडून दिवचो लोकांनी? पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीत सत्ता मेळपा खातीर आम आदमी पार्टीन कांयच करूंक नाशिल्लें, प्रयत्न कांयच करूंक नाशिल्ले. एक्चुअली ती जबाबदारी ओनस वॉज लायिंग ऑन बीजेपी. बीजेपीन 32 सीट हाडिल्ले, पूण तांचेर जबाबदारी आशिल्ली तें करपाचें. आतां बीजेपीक काँग्रेसीन सपोर्ट दिवपा जातालो. तुमी म्हणटाले ते सामके रायवल्स, अशें कांय ना न्ही. तांणी जर एकामेकाचो सपोर्ट घेवन सरकार केल्लें, पहिली गोष्ट. आतां म्हाका सांगात, पण तुमकां आतां मेळ्ळी न्ही सत्ता, सांगता तेच सांगता. मेळटय करा न्ही बरें कितें तरी. मेळटकीच जें करनासतना तुमी लोकसभेचे दोळो कित्याक दवरलो? जेन्ना 49 दीस जाले, त्या 49 दिसां भितर जे कितें डिसिजन्स घेतल्या ते लोकांच्या फायद्याचेच घेतल्या. तातूंत मागीर प्रायवेट स्कुलांनी हे ऑनलायन एडमिशन्स, ह्यो गोश्टी ज्यो केल्या त्यो लोकांच्या फायद्याच्यो केल्या म्हणटा तुमी. हय, ओके ओके. ताजो मुखारचो प्रश्न आहा, तुमचे पार्टीक एक सामको असो जायंट किलर सिंड्रोम लागला. म्हळ्यार तुमी मोदी बसता थंय वचून केजरीवाल बसता म्हणटा, राहुल गांधी बसता थंय वचून कुमार विश्वास बसता म्हणटा. हांगा डेफिनेटली श्रीपाद भाऊ इज अ जायंट, रवी बाबाची तशीच इमेज आसा, दे आर ऑल्सो अ जायंट. थंय दत्ताराम देसाय बसता आनी तुमी म्हणटात की आपूण आम आदमी. हो जायंट किलर सिंड्रोम मातसो असो दिसना की लोकांची दिशाभूल करता? ना आमकां जायंट आनी किलर बिलर असलें कांय कांय लागना. ना. आम आदमी म्हणून आमकां ज्या जाग्यार उबे रावचेशें दिसता थंय आमी उबे रावता. मोदी विरुद्धच कित्याक? तो ताणें ठरयलां आसतलें कित्याक तें, ताजें कितें तरी इंटेंशन आसतलें तातूंत भितर, आपूण मोदी विरुद्ध रावतलो अशें म्हणून. ओके. चवथो जो आसा की तुमगेले जे ओवरऑल पॉलिसीज आनी आयडियाज दिसतात दे आर मोर आयडियलिस्टीक. तत्व बरीं आसात बट दे आर नॉट प्रॅक्टिकल. दो आरोप जाता तुमचेर. ना अशें कांय ना. दे आर प्रॅक्टिकल. एक्चुअली जेन्ना गव्हर्न करपाचो प्रश्न येता तेन्ना ती इम्प्लिमेंट करप कुस्तार जाता. आमी करून दाखयतले न्ही. आमी सत्तेन येतकच आमी ती करून दाखयता. मागीर आनी ते म्हणटात की मोदीन ऑलरेडी करून दाखयलां, सो आमी प्रूव्ह केलां, आमकां दिया न्ही काम. मोदीन करून दाखयलां, करून दाखयतले म्हणटा ते म्हणटा आमी दाखयलां गुजरात. मोदीन करून दाखयलां ते कॉर्पोरेट सेक्टराक फक्त फायदो करून दाखयला. जनरल लोक पळय थंय सर्वसामान्य आम आदमी केला म्हाका अशें तरी दिसता ना. बरें बरें. पांचवो प्रश्न तुमचेर वैयक्तीक आरोप जाता की तुमचो RSSाचो बॅकग्रावंड आसा, तुमी खंय तरी बीजेपी कडेन संबंदीत आशिल्ले इतली वर्सां. सो यू आर अ प्लांट बाय बीजेपी इन आम आदमी पार्टी आनी हाका लागून खंय तरी ऑलरेडी बीजेपीन तुमचे भितर इन्फिल्ट्रेशन केलां. हातून भितर विरोधाभास दिसना तुमकां? म्हणजे उत्तर सांगच्या पयलीं हांव बीजेपीन म्हाका प्लांट केला, बीजेपीचोच मनीस, सो कोणाक उडोवपाक आनी कितें हें म्हाका नक्की कळूंक ना. एनिवे पूण हांव म्हजें एक्सप्लेनेशन दितां. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव RSSशी संबंदीत नाशिल्लो. व्हेरी क्लियर. हय. आतां बीजेपीशी संबंदीत आशिल्लो. भाऊ खातीर हांवें काम केलां. गेलीं 20 वर्सां म्हणजे 1991 ते 2011 पर्यंत हांव बीजेपीशी संबंदीत आशिल्लो. हाजें कारण इतलेंच की म्हाका पॉलिटिक्स हें एक सर्वसामान्य नागरिकान तातूंत भितर भाग घेवंक जाय अशें म्हजें मत आसा. आनी ते दृश्टीन आशिल्ले तातूंत भितर तातूंत बरी पार्टी म्हणून हांव बीजेपीन आशिल्लो. आतां आम आदमी पार्टी. आतां हांव आम आदमी पार्टी. कित्याक तें म्हाका चड हाचे बद्दल भाऊ कशें दिसता हांव मागीर विचारता. तुजे पिये सारकें मेन 5 गजाली. तुमी मायनींग इज इक्वल टू इलेक्शन करपाक पळयतात, कारण तुजो जो सामको सक्रीय वावर जो आसा तो मायनिंगाच्या एजिटेशना भितर. कितें दिसता मायनिंगाचो एक मुद्दो घेवन तुमी वेंचणूक लडयतले आनी लोक तुमकां मतां मारतले? See, we are contesting these elections not only on the mining issue. We are espousing the cause of the common people on all the issues.